चीफ मिनिस्टर आणि एक मिनिस्टर हांगा सगळ्या भोंवता आनी येता आनी म्हणटा तुमची कामां करतलो आनी सर्वीस दितलो। हांव म्हणटा तेंचे कडेन हांव तांकां वेलकम करता, ते जे आयले हांगा एक तेंच्यांनी बरें पावल उचललां। चीफ मिनिस्टरान प्रत्येक मतदारसंघाक व्हिजीट दिवपा जाय, पूण हांव ताजे कडेन मागता की तो 24 तारखेक हांगा दिसतलो काय कितें। गेले 4 महिने आम्ही ह्या वाठारात शिरोडा मतदारसंघात प्रचार करता आणि शिरोडा मतदारसंघाची जी परिस्थिती आसा तिचो जवळ जवळ पहिलो अभ्यास कितें जाय कितें नाका कशें आसचें हो आमी थोडोफार केल्लो आसा। आतांच विकासान म्हणलें जॉब जाय, त्याची बी तयारी आणि त्याची बी कशें दिवचे हाचोय विचार आमी करतले। पण आज शिरोडा मतदारसंघाचेर ही परिस्थिती कित्याक आयल्या ही सगळे जाण उलयतात आणि त्यातूंच भितर 1.5 वर्स नंतर पोटनिवडणूक कित्याक आयल्या हे बी उलयतात। आमचेर जी लादली शिरोडा मतदारसंघाची ती स्वार्थापोटी लादल्या। जो आमदार आशिल्लो तो आमदार राजिनामो दिलो आणि तोच आमदार राजिनामो दिवन परत दुसऱ्या पक्षाचो उमेदवार जावपाक सोदता आणि तो उमेदवार जाला।